जीवन जेजू क्रिस्ततेय आणि मोरये मायेतेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी माय म्हयन्यांत आसा. मे म्हयनो ह्या माय म्हयनो म्हणून आमी म्हणटा. मोरये मायेक ह्या म्हयन्यांत आमी विशेश रितीन मान करता आनी तेर्साचें भक्तीपण ह्या म्हयन्यांत आमकां भोव मोगाचें जावन आसा. तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर कोंताच्या तेर्सा मुखांतर मोरये मायेक चड आनी चड आमी लागीं सरता. मात्र न्ही ह्या वर्सा विशेश जावन पापा फ्रांसिसान आमकां मोरये मायेचो आदार कोरोना पिडे वरवीं कश्टून आसल्या पासून ह्या मारेकार खरगातावन आमी बचाव जावचे पासून मोरये मायेचो आदार मागूंक आमकां उलो दिलेलो आसा. ह्या वखदां देवाच्या उतराचेर आज आमी नियाळ करूंक वता आसतना मोरये मोरी माय आमची मोगाची माय ह्या विशयाचेर आमी थोडो नियाळ करया. आमकां कळीत आसा एक भोव अपुरबायेचें गीत ह्या मे म्हयन्यांत ह्या माय म्हयन्यांत आमी गावचें तें भोव मोगाचें गीत. आमकां त्या गितांत आमी म्हणटा, तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमान तुका बरवोस आमच्या माय मोयन्याचे दुलोब राणये चरणा तुझ्या लागता माये. कितल्या पुरबायची उतरां पळय मोगाच्या भाव भयणीनो. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या म्हणून आमी ह्या गितांत मोरये मायेक सांगता. म्हज्या काळजाचो गोंडो म्हणून आमी सगळ्यांक सांगना. कोण व्यक्ती जी व्यक्ती आमकां भोव मोगाची त्या व्यक्तीक मात्र आमी म्हणटा म्हज्या काळजाचो गोंडो तूं जावन आसा. म्हज्या काळजांत तुका एक वर्तो जागो आसा. आनी खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत मोरये मायेक वर्तो जागो आसूंक जाय. आमची मोगाची ती माय, सर्गेची आमची मोगाची माय आमच्या हर एका जिणेच्या परिस्थितींत आमचे संगी रावून आमकां सांबाळ चलोवन वरची ती माय जावन आसा. त्या देखून खंडीत जावन ती आमच्या काळजाचो गोंडो. मात्र न्ही नमान तुका बरवोस आमच्या म्हूण आमी थंयसर म्हणटा. ती आमचो बरवोसो. कसलो तो बरवोसो आनी कित्याक तिका आमी नमान करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता मोरी सुरवेर तिच्या जिविताच्या आरंभांतूच कुरपेन भरलेली. नमान मोरये कुरपेन भरलेले म्हणून आमी हर एक फुडें नमान मोरये सांगतना म्हणटा. मात्र न्ही बडव्यानच मोरये मायेक केल्लो तो नमान. ती सुरवेर थावनूच देवाच्या वर्त्या कुरपेन भरलेली. देवान तिका विशेश ताच्या मांडावळींत विंचून काडलेली. ह्या सगळ्या मनशा कुळाच्या चरित्रांत पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, जो एक जागो देवान मोरयेक दिलो, तें स्थान जें मोरयेक देवान दिलें तें कोणाकच हेरा खंयच्याच व्यक्तीक देवान दिलेलें ना. एक विशेश स्थान देवानच मोरयेक दिलेलो जावन आसा. देवाच्या पुताची आवय जावच्या खातीर, देवाचो पूत मनशा रुपी संवसार येवच्या खातीर तिका विंचून काडलेलें. आनी ह्या खातीर तिका विशेश रितीन कुरपेन सुरवेतावनूच भरून पवित्र केलेली ती. आनी तीच आमची सर्गींची माय आमकां एक विशेश भरवोसो. कित्याक तेंच कुरपेचें जिवीत जें देवान तिका दिलेलें ताच्या मांडावळी प्रमाणे त्याच जिवितांत आमकांय हर एकल्यांक भागीदार जावंक अवकाश आसा. तेंच कुरपेचें जिवीत
मोरये मायेक देवान दिल्लें तें देव आमकांय विशेश रितीन दिता आनी ह्या खातीर मोरी आमकां हर एकल्यांक एक भरवोसो जावन आसा. तितलें मात्र न्ही, मोरी आमकां सगळ्यांक भरवोसो कित्याक म्हळ्यार तिच्या जिवितांत देवान तिका वेंचून काडल्या वरवीं सकड संतोशाचें बरेपणाचें जावना. तिच्या जिवितांत तिका विशेष कश्ट भोगचें पडलें. देवाच्या त्या विसवणेंत सांगाता मोरये मायेक विशेष दुखी आसलें. ते 7 मोरयेचे दुखी मोगाचे भाव भयणीनो आमी दुखी सायबिणीच्या त्या फेस्ता वेळार आमी नियाळ करता. साल्वी म्हणून आमी म्हणटा त्या साल्वे वेळार नियाळ करचे. ते 7 दुखी मोगाचे पळोवं जाल्यार विशेष रितीची ती दूख मोरयेक भोगूंक मेळिल्लें. देवान दिल्लें तें आपोवणें, देवान केल्ली ती विसवण तिच्या जिणेंत तिणें तिका त्या विसवणेक तिणें तिची कबलात दिता आसतना आनी ते मांडावळ देवाची तिच्या जिवितांत जारी जावंक तिचो सहकार दिवचे वेळी एक कश्ट दूख विशेष तिच्या जिवितांत आसले मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण त्या दुखांत त्या कश्टांत ती निराश जावना, ती देरस्पर जावना, तिणें भरवोसो सोडूंक ना. तिचो तो भरवोसो देवा थंय थीर आसलो. देवाची ती मांडावळ कितें आसा ती जारी जाय हेंच ताची तिच्या काळजांत सदांच आसलें मोगाचें बरें. ताका लागून मोरी आमकां एक भरवोशाचें नखेत्र म्हूण पवित्र सभा आमकां सांगता. शी इज द मॉर्निंग स्टार. तें फांत्यापराचें नखेत्र म्हणलें तें बिरूद आमी दिलां तें लदिनांत आमी सांगता फांत्यापराचें नखेत्र म्हणून. म्हळ्यार मोगाचे भाव भयणीनो, फांत्यापराचें नखेत्र म्हळ्यार कितें? शुक्र ग्रह म्हणटा आमी ताका फांत्यापराचें नखेत्र. सकाळीं सुमार 4-4:30 वरांचें आमी सूर्य उदेवच्या कुशीन पळोवं जाल्यार थंयसर तें पर्जळीत नखेत्रां बरी आसता. तो ग्रह पर्जळीत नखेत्रां बरी. कितें तें आमकां सांगता की काळोख आतां अखेर जावचो आसा आनी उजवाड बेगीन येवचो आसा. आदल्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आतां आसल्या बरी घडयाळ नातली. टायम पळोवचो आतां दीस केदां उदेता म्हूण कळस जाय जाल्यार एक तांकां कळीस जावचें आसलें कोंब्यान 7 घालता आसतना. कोंबो सकाळीं फांत्यापरार 7 घालता आनी बेगीन दीस उदोवचो आसा कळीस जाता. आनी एक कळीस जावचें आसलें हे फांत्यापराचें नखेत्र पळयत आसतना ते पर्जळीत नखे सांगता की आनी थोड्याच वेळान सूर्य उदेवचो आसा, उजवाड येवचो आसा. आनी मोगाचे भाव भयणीनो पवित्र सभा मोरये मायेक फांत्यापराचें नखेत्र म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार मोरये माये मुखांत्र आमचें जिवीत उजवाडावचो जेजू सोडवणदार संवसारी आयलेलो. आनी तेच मोरी माय आमकां निरंतरी सोडवणदाराक जेजूक आमकां दिता. आनी ह्या वरवीं ती आमकां एक बरवोस जावन आसा. फांत्यापराचें तें नखेत्र जावन आसा, बरवोस जावन आसा. कित्याक आमची सोडवण लागीं आसा. सोडवणदाराक ह्या संवसाराक दिल्ली ती निरंतरी तें सोडवणाचें काम सोम्यान आराम केल्लें तें त्या सोडवणाच्या कामान ते भागीदार जावन आसा. चड आनी चड तिच्या भुरग्यांनी सोम्या जेजू थंय सोडवण जोडी जाय, सुटका जोडी जाय, खरें जिवी जोडी जाय ही तिची आशा जावन आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी आमचे संगी रावून निरंतरी तिचो आदार आमकां दिता. आनी ह्या वरवीं तिका म्हणटा नामान तुका बरवोस आमच्या बरवोसो. जिणेच्या कसल्याय संदिग्ध परिस्थितींत जावं दी आमी केदेंच बरवोसो साडिनासतना जिये जाय. कित्याक सोडवणदार आमकां खरो बरवोस दिवचो त्याच सोडवणदाराक मोरी आमकां दिता. माय म्हयन्याचे दुलोब राणये म्हूण आमी तिका सांगता. दुलोब राणी ती ह्या म्हयन्याची. माय आमकां मोगाचे भाव भयणीनो हर एकल्यांक भोव मोगाची. आमची आवय आमकां हर एकल्यांक भोव मोगाची. ह्या आदल्या आयतारा दिसा आमी आवयांचो दीस मदर्स डे म्हूण आचरण केलो. आवय मोगाच्या भाव भयणीनो भोव मोगाची व्यक्ती जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. कित्याक त्या आवयच्या वर्त्या मोगा मुखांत्र आमकां देवाची खरी वळख जाता. देवाचो तो मोग कितें म्हूण आमकां कळीत जाता. आवयन करचे त्या त्यागांत सॅक्रिफिसान मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरें जिवीत कितें म्हूण कळीत जाता. आमचें सगळें जिवीत एका आवया मुखांत्र मोगाच्या भाव भयणीनो रुपीत जाता.
आमची संवसारी आवय खंडीत जावन आमकां भोव मोगाची तर मोगाच्यान आमची सर्गींची माय मोरी माय आमकां खंडीत जावन भोव मोगाची ती जावन आसा त्या देखून दुलोप राणी म्हूण तिका आमी म्हणटा चरणां तुज्या लागता माये तुज्या चरणां आमी लागता माये तुज्या आशरा काल तुज्या आधारा काल आमी रावता माये म्हणून आमी मोरयेक उलो मारता मोगाच्या भाव भयणीनो सभारपोटी आमकां विविध सवालां लोक विचारता मोरये माया विशयान म्हाका उडास येता एक दोन वर्सां आदीं हांगासर एक रितीर आसल्या वेळार मोरये मायाची स्पेशल रितीर आसल्या वेळार एकलो तरणाटो थंयसर रितीर आजार जाल्लो ताणें थोडीं सवालां मोरये विशयान विचारली आनी एक सवाल तांचो अशें आशिल्लें की मोरये विशयान पवित्र पुस्तकांत कांय चड वाचूंक मेळना तरी कित्याक आमी तिका तितलो गौरव दिजे तिका मान करीसे आमी पळोवंक जाल्यार म्हाका न्हू आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत मोरये मायेची फेस्तां सभार आसात सुमार 12 फेस्तां आमी सगळ्या वर्साभर मोरये मायेच्या मानाक भेटोवन करची ती संभ्रमची ती आमी लेख करयेत मात्र न्ही सभार कडेन ह्या फेस्ताक तयार जावन नोवेनां जावन आसात मोरये मायेक समर्पण दिल्ली इगोर्जो सभार आसात कितलीं पुण्य क्षेत्रां आसात मोरये मायेक समर्पण म्हाका भाव भयणीनो एक विशेष स्थान मान पवित्र सभेंत मोरये मायेक दिल्लें आसा आनी ह्या वरवीं ताणें सांगचें विचारलें सवाल चड पवित्र पुस्तकान मोरये माये विशयान आमकां वाचूंक मेळना जाल्यार विशेश जावन सा पावलूच्या सा पेद्रूच्या पत्रांनी कितेंच मोरये विशयान सांगलें ना तर कित्या खातीर मोरयेक तितलें आमी मान दिसता की म्हणून मोगाचे भाव भयणीनो हे सवाल मनीस विचारता पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सारक्या रितीन नातिल्ल्या वरवीं म्हूण सांगेत कित्याक म्हळ्यार कितें मोरये विशयांत पवित्र पुस्तकान सांगलां म्हणून आमी विचारून त्या सवाला जाप पवित्र पुस्तकान सोदूं जाल्यार आमकां सुमार 20 कडेन मोगाच्या भाव भयणीनो मोरये माया विशयान उल्लेख केल्लो पळोवंक मेळटा 20 कडेन मार्काच्या वांजेलांत 2 कडेन आसा 3ऱ्या वस्वरांत आनी 6व्या वस्वरांत थंयसर मोरये विशयान सांगलेलें आसा जुवांच्या वांजेलांत ती 2 कडेन आमकां वाचूंक मेळटा 2ऱ्या वस्वरांत आनी 19व्या वस्वरांत माथ्या वांजेलांत पळोवंक जाल्यार थंयसर 5 कडेन मोरये माया विशयान सांगलां वस्वरांत 2 कडेन 2ऱ्या वस्वरांत 2 कडेन आनी 12व्या वस्वरांत एका कडेन आमकां थंयसर मोरये विशयान आयकूंक मेळटा लुकाचो वांजेला आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या न्हू लूक 6 मापा मोरये मायेक विशयान आमकां सांगता 6 आमकां वाचूंक मेळचे लुकाच्या वांजेलांत 8 कडेन थंयसर मोरये माया विशयान सांगलां आनी एक विवर विस्तार रितीनी मोरये माया विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा लुकाच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 2 कडेन थंयसर आसा इस्बे आदल्या वेळार तशेंच इजिप्ताक ते पालायन मरेन करता आसतना तशेंच 2ऱ्या अध्यायान ती आमकां 4 कडेन मोरये विशयान वाचूंक मेळटा जेजूचे जनन जाल्ल्या वेळार तेंपलान भेटोवने वेळार नजरेताक फाटी येवच्या वेळार आनी तेंपलान जेजून सुकच्या वेळार अशे 4 कडेन आमकां थंयसर मोरये विशयान वाचूंक मेळटा आनी 8व्या वस्वरांत तशेंच 11व्या वस्वरांत परत आमी मोरये विशयान वाचता एक जावन आसा मोरी थंयसर मोरये विशयांत आनी ताच्या हेरा भावा विशयान सांगता आसतना जेजू जाता म्हजी आवय कोण म्हजे भाव कोण म्हणून 8व्या वस्वरांत आमी ते वाचता तशेंच एक आवय भागी तुका पानो दिल्ली आवय भागी म्हूण एक स्त्री उद्गारता आसतना जेजू सांगली ती उतरां म्हाका भाव भयणीनो 8 कडेन लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता तर आपोस्तलांच्या कृत्या पुस्तकांत एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा पयल्या वस्वरांत 14व्या वळेन पावलाच्या पत्रांनी डायरेक्ट मोरयेचें नांव काडूं ना तरी उल्लेख केल्लो आसा गलातकारांतल्या पत्रांत 4व्या वस्वरांत 4व्या वळेन जाकोबाच्या पत्रांत जोवांच्या पत्रांत तशेंच पेद्रूच्या पत्रांत आमकां मोरये विशयांत कितेंच वाचूंक मेळना पूण परन्या सोलाना पळोवंक जाल्यार इजाया प्रवचे ग्रंथांत 7व्या वस्वरांत 14व्या वळेन इजाया प्रवचन केल्लो तो प्रवाद एका ओंकवार स्त्री गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली म्हणून थंयसर ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले ते प्रवाद मोगाचे थंयसर मोरये विशयांत सांगलेलें आसा अशें हांवें पळोवंक जाल्यार 20 कडेन मोगाच्या भाव भयणीनो मोरये विशयांत थंयसर पवित्र पुस्तकांत सांगलां तर तें कांय उणें न्ही चड सांगूंक ना म्हणचे तें चिंताप सूख चिंताप जावन आसा कित्याक 20 फूट एका व्यक्ती विशयान उल्लेख केलो आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ते भोव अर्थाभरीत जावन आसा विशेश
थंयसर स्थान दिल्लो आसा. थोडे फुडें लोकांनी विचारचें आसा एक सवाल, जेजूस मोरयेक सोमा सारक्या रितीन मान दिना म्हणून. तकलाक सांगचें जाल्यार थोडे जाण एग्जाम्पल दितात, जेजून मोरयेक माय म्हूण आपोवना, स्त्रिये म्हूण आपयलें. थंयसर जुआंवच्या बांदेलांत दुसरो वासुर काडलो जाल्यार काना शहराचे ते गणीत आमी थंयसर वाचता, स्त्रिये म्हूण थंयसर उल्लेख केल्लो आसा जेजून. तशेंच तेचो स्त्रिये म्हणलो उल्लेख परत जेजू कुर्सार तावन आपल्या आवयक जुआंव ताच्या आपोस्तलाक समर्पण दिता आसतना थंयसर स्त्रिये हो तुजो पूत म्हणून सांगता जुआंवक मोरयेक दिता आसतना. तशेंच मोरयेक जुआंव दिता आसतना हो ही तुजी माता म्हणून सांगता. म्हाका भाव भयणीनो, स्त्रिये म्हणलो शब्द उपयोग केला थंयसर आवय माय म्हणून सांगूं ना म्हणून. आनी थोड्या जाणांचे एक सवाल जावन आसा हांगासर. म्हाका न्हू स्त्रिये म्हणलो तो शब्द उपयोग केल्याचो उद्देश आसा. जुआंवचे वांजेल म्हाका भाव भयणीनो आमकां एक गुंडाळेचे चिंताप, दैवीक चिंताप आमकां दाखयता. द डीप थियोलॉजी ऑफ सेंट जॉन आमी समजूंक गेलो. तो स्वामी जेजू संवसार आयिल्ले जन्माच्या जनाना विशयांत अशेंत आमकां दुकान माथेवान सांगल्या बरी सांगना. वेळा काळा पुरी शब्द आसलो, शब्द देवा आसलो, ह्या रितीन तो आमकां भोव गुंडाळेन समजून दिता आसतना हांगासर मोगाच्या बाबून एक गुंडाळेचें चिंताप पळोवंक मेळटा. तिसरो अवसर आमी वाचलो जाल्यार 15 वळेंत उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर एक स्त्री ह्या विशयान सांगलें आसा. ती जावन आसा ईव. एवेन पातक आदारलें आनी देवाचो सांगात पळोवन तिणें होगडायलो. पातका वरवीं एका स्त्रिये मुखांतर पातक संवसारी आयलें, पूण आनी एका स्त्रिये मुखांतर पातकाची तावन सुटका पंदड तावन सुटका येतली म्हणून थंयसर बसवून दिल्ली आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तेच हांगासर समजून आमकां दिवचे खातीर स्त्री म्हणलो शब्द, ती स्त्री आनी एक स्त्री ज्या जिचे मुखांतर सडवणदार संवसार येवचो आसा, जाचे मुखांतर पातकाचे बक्षाने आनी सडवण संवसारांत दिवचें आसा, तें आमकां कळीत करचे खातीर थंयसर जुआंवन स्त्रिये म्हणलो शब्द आमकां दिला. मोगाच्या भाव भयणीनो, ते इंसूच्या अर्थान न्हय, पूण आमकां सडवणे खातीर देवान पाठयल्ली ती स्त्री, देवान दिल्ली ती स्त्री हीच जावन आसा म्हणून जुआंव आमकां सांगता. तितलें मात्र न्हय, मोरये ह्या विशयान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र सभेच्या सुरविला सांता भक्तां तांच्या बरोवपांत सबार संगती आमकां वाचूंक मेळटात. मोरी माई कितली वर्त्या रितीन आमकां क्रिस्तवा मोगाची, कितल्या वर्त्या रितीन ती आमच्या संवसारी पयणार आमच्या सांगातपणांत रावंक आसोवची म्हणून सबार जण सांत भक्त मोगाच्या भाव भयणीनो उल्ला करून तांच्या बरयनांत आमकां सांगतात. विशेश जावन सांत बर्नार्ड, सांत आल्फोन्स लिगोरी, सांत माउंटफोर्ट हे सकयल मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मोरये मायेचे ते भक्तीपण आनी मोरये मायेचे ती साळावळ कितल्या लागशिल्लें आसूंक जाय म्हणल्या विशयान कळयतात. सांत बर्नार्डाचे ते बूक वाचल्या हांवें जाल्यार ताणें बरयला. तो म्हणटा, जो कोण मोरयेच्या आश्रयाक धांवता, तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता, ताका कुमोकू मेळनासतना वचना. ते मेमोरारे म्हणले इंग्लिशांत एक नव्या वेळा करचे आमी मागणें आसा, ते ह्या सांत बर्नार्डाच्या ह्या मागण्यांत आमी घेतले जावन आसा. जो कोण मोरयेच्या आश्रयाक धांवता, तिचो आदार सोदता आनी तिचे लागीं मागता, ताका कुमोकू मेळनासतना वचना. मोगाच्या भाव भयणीनो, सदांच मोरयेची कुमोकू आमकां मेळटा आनी त्या खातीर तो म्हणटा, मोरी आमकां हर एकल्याक जावन आसा एक सेफ लॉकर म्हणून. मदर मेरी इज अ सेफ लॉकर फॉर अस. सेफ लॉकर म्हळ्यार मोगाचें न्हू कितें, आमच्या बँकांनी ते सेफ लॉकर आसता आनी त्या लॉकरा भितर आमी आमचे मोलादीक वस्तू कितें आसा ते आमी दवरता. मोलादीक वस्तू जावंक पुरो भांगार या जावंक पुरो आमच्या जाग्याची या हेर कितें दस्तावेजां, डॉक्युमेंट्स, सर्टिफिकेट्स हे सकयल मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थंयसर दवरता. कित्याक म्हळ्यार ते नाश जावं नजो म्हणून, ते कोणी सोरान येवन काडूंक नजो
या कितेंय अनाहूत घडलें जाल्यार उजो लागलो आनी जाल्यार ते नासता नजो म्हणल्या खातीर मोगाच्या बाबडीनो आमी जागृतकायेन भोव जतनायेन ते सांबाळ दवरता सेफ लॉकरान मोगाच्या बाबडीनो मोरी आमची सेफ लॉकर म्हणाचो अर्थ कितें सांत बर्नार्ड आमकां वचून सांगता आमकां संवसारी जिणयेक मात्र न्ही आमच्या सासणीक जिणयेक कितें गरजेचें जावन आसा जी दिरवी आमकां जाय जे आनी ती जावन आसात भावार्थ बरवोसो आनी मोग ही तीन वर्ती दिरवी मोगाच्या बाबडीन आमच्या संवसारान तशेंच सासणीक जिणयेक आमकां आदार जावन आसली ही जर तर आमी मोरये माये संगी जतनाय सांबाळटा तवळ ती आमी बऱ्या रितीन दवरूंक शकता आमच्या मोरये मायेचो आधार आमी निरंतर मागल्या मुखांतर ही सर्गींची वर्ती दिरवी देवान आमकां दिल्ली ती आमी सांबाळूंक शकता आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबडीनो आमी त्याच गितांत मोरये मायेक लागीं मागता लाबाशें कर आमकां देणे ओत मोराकचें पापाविने परतून आमी पडानाशें आंजा सारकी जिंजियेशें आंजा सारकी जिंजियेशें परतून आमी पडानाशें आमी सबारपोटी ह्या संवसारी जिणयेंत पडटा अस्कत काय वळख जाता वायटाक आमी वळख जाता पडटा पूण मोरी माई आमचे संगी आसा आमकां उखलच्याक पवित्रपणान आमी जिवच्याक आमचे संगी आसा म्हूण आमी वळखून घेता आनी त्याच मोरये मायेक आमचें जिवीत आमी भेटयता वैयक्तीक कुटुंबा जिवीत मोरये मायेक आमी भेटोवन दिवन आमकां लाभाशे कर ही वर्ती देणी सर्गेची देणी भावार्थ बरवोसो मोग ही देणी आमकां लाभाशे कर म्हणून मोरये माय लागीं मागता इतले भाद्र मोगाच्या बाब भयणो आमकां विविध तरांच्यो वडण्यो येता संवसारांत रक्तमासाचे वंदेवण्यो दोळांची पुसलावणी जिवनाची फकळ दौलत आमकां विशेष रितीन बंदडेक ओडटा बंदडेत घालता पानपासाक मागीर वळख जाता मोगाच्या बाबडीनो मोरये मायेच्या आश्रयकार आदाकार रावतना ह्या वडण्या तावन ह्या बानपासतावन आमकां आसा सुटका आनी ह्या खातीर आमी मोरये मायेक उलो मारता आसतना ह्या गंधार म्हणटा अक्रम वडण्यो उमटून उडय सर्गेची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या बुजान काळजान काळीज तुझ्या मोगान पेटय माये जळच्या उजान काळजान काळीज तुझ्या मोगान आमचे काळीज तुझ्या त्या मोठ्या मोगान पेटे म्हणून देवाचो तो वर्तो मोग आमच्या काळजांत सदांत पेटा सारको पेलाचो मोग आमच्या काळजांत सदांत पेटा सारको मोरये माये तूं आमकां आधार दी म्हणून मोगाच्या बाबडीनो मोरये लागीं मागता आनी निमाणे त्या कंथरान मोगाचें नांव आमी गायता तोडो माये नाका करूं गोफान तुझ्या म्हाका वडू उस्क्यार तुझ्या म्हाका खेळय मोगाळ मोजी जा तूं आवय मोगाच्या बाबडीनो एक भुरगें आपल्या आवय सांगात आवयच्या उस्क्यार आसतना हर एक संगत तें विसरोन सोडटा ताका कितेंच खंत ना ताका बेजार आयना ताका कितेंच टेन्शन ना कितेंच ना आपूण आपल्या आवयच्या मायेच्या उस्क्यार आसा ताच्या मोगांत आसा म्हणल्यार ती एकच वर्ती धादोसकाय त्या भुरग्याची आवय रडोन भुरगें रडोन आसतना आवय त्या भुरग्याक उखलता भुरग्याक कितेंगी जाय म्हणून भुरगें रडटा म्हणून आवय समजता भुरग्याक उलोवंक येना जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो आवय कळीत जाता कित्या खातीर भुरगें रडता म्हणून आनी भुरग्याक ती उखोवन धरता आनी पोटलून धरता तेच्या उस्क्यार तेच्या माथांत आरावन ती धरता मोगाच्या बाबडीनो आमची सर्गीची माय सर्गीची ती आमची वर्ती आवय मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्यांक वळखता आमच्या हर एकल्याचे गरजो ती जाणा आनी तिच्या त्या मोगाच्या वेंगेंत निरंतरी आमी रावप म्हणून आशेता आनी तीच तिची आशा आमच्या हर एकल्या जिवितांत सुफळ जाय जे म्हणून आमी मोरये लागीं मागता उस्क्यार तुज्या म्हाका खेळय हांव तुज्या उस्क्यार निरंतरी खेळोंक आशेता एक ल्हान भुरगें
कशें आवयच्या हुस्क्यार सदांच खेळटा संतोशान आसा त्या रितीन हांव जिवंक आशेता म्हणून मुरये मायक आमी सांगता हांव गोपान तुज्या म्हाका ओडून तूं धर सदांच गोपान म्हाका धर माये आनी म्हाका जेन्स आमची जावं दी निरंतर मागण्यान विशेश जावन ह्या माय म्हयन्यांत आमी मुरये मायेचो आदार आसरो मागता आसतना तिच्या गोपान तिच्या मोगांत आमी सदांच रावूंक तेजे लागीं मागया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया ह्या वेळार सर्गेची आमची माय मोगाळ माय आमकां ती जाय तीच आमचो भरवोसो जावन आसा आमची मोगाळ माय आमकां हर एका वायटा विघ्नांत हांवन राखून सांबाळची ती माय जावन आसा वायटांत हांवन वडण्यांत हांवन बांदपास हांवन सुटका दिवन आमकां सर्गीच्या वाटेन चलोवंक आदार दिवची आमची माय जावन आसा त्याच मुरयेक आमच्या मायेक आमच्या वैयक्तीक जिणेंत तशेंच कुटुंबा जिवितांत आमची राणी जावन आमची माय जावन आमच्या मोगाची शेकाय जावन आमी स्विकार करया मोगाळी माये ह्या वखदा विशेश जावन ह्या म्हयन्यांत तुका आमी मान करता आसतना सर आमच्या कुटुंबाक सर आमच्या भावा भयणीक विविध तरांच्या पिडेशिरेन कश्ट नासता सर आमच्या भाव भयणीक मोगाळी माये तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता मोगाळी माये हांव सोमेज सांग तुज्या मोगान तूं तिर सांबाळ सोम्या जेजूते आमी एकवटां रावूंक कितें सकट आमकां गरजे जावन आसा ते मोगाळी माये तुज्या विनवणेच्या मागण्या खाल तूं आमकां फोव कर आमच्या जिवितांत केदींच आमकां निराश जावंक देदेस्पर जावंक बरोबर सडूंक दिनाका मोगाळी माये पूण आमचो बरोवसो थीर दवरून भावार्थांत आमी घट जावन मोगांत आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक मोगाळी माये आमकां तुजो आदार दी तुज्या गोपांत आमकां शाबीत सांबाळ माये तुज्या आशिर्वादाल आमकां दवर माये नमान मुरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंती मुरये देवाच्या माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेज तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन